म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमी जेजूचें नांव हें फेस्त समोर उमता. ताचें नांव कितलें म्हत्वाचें. ताचें नांव तर आमी घेत जाल्यार आमकां सगळें मेळटा. तो पयलीं सोतेर आमकां मेळटा. ताचे बरोबर आमी आसा. तो आमचे बरोबर आसा. देव तो ताचें सगळें घडोवन आयलेलें आसा. सगळें ताचें सगळें आसा. तो ताका तर आमी एकवटोन ताच्या नांवांत आमी आमचें जिवीत सारीत, आमकां कसलेंच वदृश्य लागचें ना. येतलें तें आनी आमचेर आक्रमण करतलें, पूण आमी भिवंक फावना. कित्याक तो आमचे भितर आसा, तो आमचे बरोबर आसा, तो आमच्या सांगाती आसा. तर आमी पळयलां कशे भाशेन आमच्या पयल्या वाचपान आमकां दाखयलां. ताचे बरोबर आमी आसत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आनी दुसऱ्याय वाचपान तो खरेपणी देवाचो धाडलेलो अभिशिक्त, ताचेर पवित्र आत्मो आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो सगळें करता. आनी होच आत्मो ताणें आमकांय दिला. ताच्या नांवांत रावलीं की ना, ताचो आत्मो आमकां दिशा दिता. दिशा म्हणजे ताची वाट ताच्या स्वतान, ताच्या जिवितान अदीक खोलायेन जिवंक आमकां तो घटाय दिता. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीन भावना आमचे हात जोडया. तो प्रत्येक सुस्कारान आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी आजीर जावया आनी तो आमचे भितर आसा म्हणटच सगळें ताचें सगळें आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमचे कुडींत कितें घडटा तें, मनांत घडटा तें, आत्म्यांत घडटा तें आनी आमच्या संबंधांनी घडटा तें सगळें ताका दिवया. आनी हे परी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जिवया. फकत तोच आसा आनी ताचें सगळें आमकां सगळें बरेंपण मेळटा. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत आतां ताका हे भेटवणी वरवीं भेटोवया. आमेन.